बऱ्या कर्माची फळां आमकां सदांच बरी आसता, पूण शर्त अशी आसता की तुमी बिनस्वार्थपणी काम करीत जाल्यारच ती फळां मेळटा। अशेंच आमी 2017 बिनस्वार्थपणे काम केल्लेले आनी तेची फळ दिवपाक आज बाबू आजगांवकर प्रत्यक्षात आमकां फळां हेंच्या रुपान मेळत आसा। खूब डेव्हलपमेंट कामां जाली, भरपूरशी अशी एकूय कामां ना जी पेंडिंग दवरलेली, आनी आज ही खूप वर्षांची मागणी त्यांच्या हस्ते पूर्ण झालेली आसा। स्मशानभूमी म्हणटी पडल्यात तो पडलो या मतदारसंघाचो प्रॉब्लेम जावन आसलो। आता तुम्ही म्हणटा तशें मरण थोडे आहा ते मरण घेवन थंय सुद्दां पावले, थंय आमच्या सचिवालयान अशे रितीन ह्या पेडणे तालुक्याचो प्रॉब्लेम। हांव म्हणना आज स्मशानभूमी जाले, आता परती मरणां येवपाक जाय देवा कडेन मागता की आमच्या पेडणेकारांचें आयुश्य भरपूर दिवचें आनी तेंचें आरोग्य बरें करचें। पण ही एक समस्या आमची आसलेली, ही समस्या माझ्या मनान सुद्दां खूब आसलेली, पण कितें जातालें जागो मेळनासलो, जाग्या खातीर खूब प्रॉब्लेम जातालो आनी स्मशानभूमीक म्हणल्यार जागो कोणूच दिवपाक तयार नासलो, करपाचो प्रयत्न आसलो, पण खरेंच त्याक दिसता की आपली स्मशानभूमी आसची म्हणून, आपल्याच समाजा खातीर, आपल्याच लोकां खातीर। अश्यो स्मशानभूमी खूब आसात, पण ते दुसऱ्याक स्थान ना। आता मडगांव आमी पळयत एकच स्मशानभूमी, म्हापसा पळयत एकच स्मशानभूमी, तो कोणी पडल्यात तो पडलो समाजाचो आसूं दी, धाकट्या समाजाचो आसूं दी, सगळे एक कडेन अश्यो स्मशानभूमी। हांगा पळयल्यार खूब स्मशानभूमी आनी दुसऱ्याक अलाउड ना, तितलेच समाजा पुरते अलाउड। आमी बांदलेली आहा, आमी गव्हर्नमेंट लेवलाचेर बांदलेली आहा, पण दुसरो असो म्हणल्यार ते आनी कास्किसांव तयार जावप आनी प्रॉब्लेम तयार जावप। म्हणून एक माझ्या मनान अशें दिसता एक सार्वजनीक स्मशानभूमी आसची, तेजे भितरले हिंदू समाजातले कसली खंयच्याय जातीचे आसूं तो त्या स्मशानभूमीक तेका खंयची गोष्ट बाजारांतल्यान तिठ्यार बोलच्यापेक्षा सराच्या कानार घातली बरी, आणि आमच्या सुद्धा कानार घातली नाही तर बेडेस्तारचो सर येता तेव्हा सराच्या कानार घातली कित्याक बरी। जबाबदार आम्ही 200 ते 250 कार्यकर्ते पेडणे सर येयल्याच्या नंतर निदान 25 ते 30 कार्यकर्ते जे बरोबर असतात, 30 कार्यकर्त्याच्या खंयच्याय कानार एक वायट गोष्ट करता, एक पोग आमणी जाल्यार ती लक्षांत सराच्या हाडून दिवची की पोग्यान केलेल्या वाईट कामाच्या गोष्टी खातीर सराचा वजन कमी करचा न्हू, ही माझी गोव्या पेडणेकारां। आणि ही म्युनिसिपल काउन्सिलात ज्या परिस्थितीत आम्ही मसुंडी बांधलेली 1 करोड 30 लाखाची अफ्तर म्युनिसिपालिटीकडे सबूत करतो, तेव्हा माझ्या म्युनिसिपल काउन्सिलाक सांगणं हा आज सीओ सर ना, पण जेव्हा 9 नगरसेवक 4% हा, वाईट 4% हा, हे गार्डन कसे सांभाळपाक जाय तशी गार्डन सगळ्याला आहा ती नाल्यार हयसर झाडां रुजतीत कोण मारांक ना म्हणान ता दवरपाचा ना, काही जरी ना जाल्यार तशा पोजिशनान सरा जाय तुमचे कडेन सबूत करतलो त्याच परिस्थितीत। आणि आमचे सांगपाची एक विनवणी हा, जो गरीबातलो गरीब कोण तरी केव्हा तरी काहीतरी प्रॉब्लेम जाता आणि त्याका समज घरात पडटा जाल्यार तेचे विधी करपाची काटिया जो सगळे भरत गवडे आमच्या वांगडा काटियाकार आहा, तर आम्ही आम्ही हेल्प करू शकतो। फक्त म्युनिसिपल काउन्सिलाचो खंयचो तरी माणसान आमकां एक आणून दिवचा की बाबा गरीबातलो गरीब खंय तरी एक माणूस गेला आणि तेजे कडेन ती विधी करपाक ती गोष्टी ना जाल्यार मी बाबू आजगांवकर समर्थक म्हणून तुमकां सांगूंक सोदता, आमचो कॉन्टॅक्ट नंबर खंयच्याय नगरसेवकाकडसून घेवन आमकां त्या माणसान एक 2-3 वरां तरी पयलीं कॉन्टॅक्ट करूचो, आमचा ताका सहकार्य करता। आज सावळवाड्याचो इंडोर स्टेडियम पूर्णत्वाकडे जाता तो फक्त बाबूसाठी। बरेचशे गजाली आसात आनी मागता सगळ्यांकडे की जशे आमी 17 सालांत बाबूच्या फाटल्यान रावल्ले तशेंच कायम रावंक जाय।